बाबा सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हणले. गुड मॉर्निंग मा. आता उठला त्याचे सगळे नाश्ते नाही त्यांना उगळ्यातले पण सगळे काढून सगळे दवरताचे हातीच्या वेळ. गुड मॉर्निंग बाबा. गुड मॉर्निंग असं रे तुझं. हय रे. कोणी तर म्हाका दीपा तिशाय का कोणी तर कमेंट केले ब्लॉगान सद्दा बायक मातशें तर दाखय तुमचे मनचिनांक खंय आमचे मनची ए बे मिको येयले ए बे आमचा टायगर सद्या असं भोंवता. मिको पळयतले पळय मिको ए मिको मिको झूम करून दाखयता पळय सद्या मिकू रे आमचे मिकू रे तू बोवा. सो चलो कितें जालें बाबा कितें जालें बाबा. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हटलं तुवें. हाय हाय कर. गुड मॉर्निंग मिकू. ओके ओके. सो चल मला मारता का. सो कितें जालें हांवें न्हू सगळ्यांक खात्यान बेश्टे हे केल्ले लाटल्यार भायर जस्ट लाट्टालो. आई म्हणली मिकूक पळय भायर भोंवता यो गो भायर बेगीन यो म्हणून पळय बाय कितें करता. म्हजें हेल्थूय मातशें सद्या बरें ना. थंडी बिंडी सगळें भरला. सकाळच्यान आनीक चड जालें. आतां मातसो मातसो डे वयता तितलें मातशें कमी जाता परत मागीर परत सांज जाता जाता परत चड जाता अशें जाता. आनी कितें जालें पालक आसली थोडीशी म्हज्यारे म्हणजे भाजी करता तशी पावचे नासली ती फूल बंद नासलो. ती हेजी ऑनलायन केल्ली ऑर्डर. सो बरी येता क्लीन आसता सगळी पानां ती अर्दी बायक बेश्टी यूज केल्लेली. सो बेश्टे पालक पराठा कशें केले बेश्टे ते आमच्या खातीर हितून हांवें जिरा बिरा कितें घातलेले पेपर पावडर बीन सगळें. सो त्या खातीर बायक सेपरेट प्लेन पालक बॉयल केले ते ग्रेवी थोडी दवरलेले आनी बायक बेश्टे पिठान प्लेन केला. सो बेश्टी चड जालें एक्चुली ते इतलोसो कुडको खातले. सो बेश्टी लाटून घेतला हे आतां भाजून घेता. आनी मेन आज हांवें न्हू एक कसलें तर नुस्तें घेतला फिश घेतला म्हणजे हांगासर आमच्या जो येता पळय डेलीचो तेच्या कडल्यानूच घेतला. सो तुमकां दाखयता ते नुस्तें अशें आहा न्हू अशी बाकीचे सुद्दां नुस्तें आसता पळय खुबशे नुस्तें अर्दे जाणां खायना अर्दे जाणां खाता अशें आसता. पूण हे जे हांवें नुस्तें कितें घेतला पळय तो अर्दे जाणां न्हू कितें जाता ना खूब जाणां विट्टा पोरून करता. अर्द्यांना खूब आवडटा अर्द्यांना नॉर्मल अशें खाता अशें ते वेगवेगळे आहा ते तुमकां दाखयता कसले फ्रिजान दवरला काडले की दाखयता घेतलेले समजे दवरला हे पयलीं भाजता बिसता मागीर दाखयता. सो तेजे आयज हांव आमट तीख बरें करतलें. आमट तीख सेन्स म्हणजे नॉर्मल आमी आमट तीख करता तशें न्हू सोयाबीन घालून बरें अशें शाकोती टायप कशें करपाक जाय ते. सो तशें करतलें आनी तुमकां दाखयता राव. आनी म्हाजें जाल्यार ते सारके अशें म्हणजे फेवरेट अशें म्हणा तुमी. आनी तेच न्हू नुस्तें अशें की सिजन वायजूच गावता म्हणजे पावसाच्या टायमारूच अशें बीन गावता ते. आनी म्हटल्यार गांवतले येवकूय नासले मार्केटान गेल्यार बीन गावता हे नुस्तेकार चड शारी ना. सो आज म्हटल्यार म्हाका दिसलें सोमतें घेतलें तुमकां दाखयता राव खंयचें नुस्तें तें. चलो हे बायची भाजून घेता. हांगा सगळें म्हाजें हें करता न्हू हे बी म्हाजें न्हू धुवन दवरता पळय आयदन आनी ते अशें कितें लागलें आनी पिनून गेलें. सो ते म्हाका एक ऑर्डर करूंक जाय आनीक दुसरें. सो हे सिलिकॉनाचें मातशें बरें जाता लाटपाक. हळशीत म्हाजे चपाती सारकी जायना. आतां ही चपाती पळय म्हणजे केला ही ती कशी जाला पळय एका काय शेप ना रावंड ना स्क्वेरूय ना रेक्टेंगलूय ना कसलेंच ना. हांव कितें करता ना लाटता न्हू खंय अशें दाट खंय दिसता पळय थंय लाटत वयता. म्हाजें तर म्हणणें अशें आहा की चपाती कशी जावं खाल्ली की करून अशें कितें म्हणल्यार हांव म्हणटा खाता आमी कुडके करूनच ते स्क्वेर जावं रेक्टेंगल जावं रावंड जावं ट्रायंगल जावं कितें जावं कुडके करून तर खावपाचें आमकां पोटान आमचें रावंड उरना न्हू चपाती. सो एक्चुली म्हाज्यान चपाती रावंड जायना केन्ना अशें चुकोन केलें न्हू सारकी बरी जाल्यार जाता. सो कांय ना कितें सारकें आहा तें सांगता हांव तुमकां जशें म्हाज्या कडेन कशें कितें जाता तें. म्हाजी कायल आहा रावंड पूण चपाती आहा म्हजी स्क्वेर. अशें ना की म्हाजे कडेन जायना रावंडूय जाता म्हाजे त्योय म्हणजे चुकोना. भाजच्या पयलीं बरो ग्रीन ग्रीन दिसन भाजले की मागीर मातशें हें जाता. ही बायची वयल्यान प्लेन हितून काय जिरा घालून मसाला बिसाला हळदी पावडर हे ते कांयच घालना आमकां सगळें घातलेलें. सो बेश्टी बायची फोलोवन घेता. सो बायक हे बाय चेंज बीन सगळें केलें म्हणजे गरम उदकान बरें ताका बायक पुसलें दिसलें न्हावणोवपाक येता तिका दंबरो पूण ताका सकाळचें उठलें की दोळे बी ताका संवय करता बरें गरम उदकान बरें क्लीन करता. कितें करता पळय फाटी फाटी वयता कितें करता पळय बाय बाय हांगा पळय रे ए बाय फाटी खंय रे अशें रिवर्स गाडी खंय रे बाबाची रिवर्स गाडी खंय रे बाय. अरे कितें करता रे बटन एक सुटलो रे ना खंय वयता पळय बाय कितें करता पळय रिवर्स करता. सगळं उदकान पुसलें बरें पावडर लायलो कपडे चेंज केले सगळे कॅश बीन शेणकी घातली आनी तिता लायला. तिता बाबा तिता दाखय रे तुजें तिता दाखय रे बाबा. तिती खंय लायला रे मम्मान तिती खंय लायला बाबा. आतां खेळटा ताका न्हू हें आवडटा
ही खूप पहिले घेतलेले ती एक बंद करून दिले की आपण ओपन करता पळय बाबा पहिले ओपन कर पळय फोर्स काढ जोर लगा के हायशा टाईट झालाय सर काढतले जोरान उठतले काढ 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 मग हांव क्लॅप मारतले काढ बेगीन काढ बेगीन व्हेरी गुड व्हेरी गुड क्लॅप मार बाबा तू क्लॅप मार बाहेर मारले क्लॅप मार तर त्याने अशें बरें कितें काम केलं म्हणजे कितें काम सांगता व्हेरी गुड क्लॅप करता मागीर आपुणूय मारता बाबा हे करा आता ग्रीन मागीर क्लॅप मारतले आमी आजी माव बीन बसल्या बॅ क्लॅप मारतले बॅ मम्मी हांगा बसल्या मम्मी ताका पळोवपाक अरे व्हेरी गुड क्लॅप आता ऑरेंजान मरे बाबा आमी ह्यो घालया एलिफंट घालया चल ऑरेंज आता ए क्लॅप ब्लून घाल्या परत ब्लू मातशें टायट बसता दिसता ये क्लॅप व्हेरी गुड ये जालें ग्रीन आहा रेड आहा ब्लू आहा येल्लो बीन आसले आनी घालू ओके घालता ऑरेंज आहा आनी घाल खंय म्हाका ये क्लॅप बाय अजून हे करना बाय वॉकर बीन हाका 2 दीस मातशें चलयले आतां चलयना मातशें हे जाल्यार अशें सुकेल्यान लावन जाल्यार भियेता सो पळोवया आनी कोणें तर कमेंटूय केल्लें म्हाका की बायक सद्दां न्हू बरें तेल काडून न्हाणें म्हणून एक्चुअली सद्दां तिका म्हणजे कोण येता न्हाणोवपाक भाभी येता ताका अजून पर्यंत म्हणजे आतां 1 year जालें तरी सुद्दां म्हणजे तेल काडटा ताका कित्याक की ताका पळोवन तें सारकें हॅपी जाता म्हणलें बाबी तूं यो म्हाकाय सारकें जायना आनी ते मस्ती बिस्ती करता न्हू म्हणजे हेवटेन आसता सो मसाजूय मातसो बरो जाता हेका पण तरी बरें चलना तशें कांय ना पण चलतलें आतां 1 year कंप्लीट जालें जें ताका बरें तेल लायता ती थोडे दीस नासली सद्या घरा गेल्ली आनी ती येतली आतां म्हणली सो आयज ताका बरें मालिश करतलें हांव ताका न्हाणयतालें डायरेक्ट न्हाणयतालें हेच्यानी तेल बीन कांय लावना बेश्टें डायरेक्ट ते टॉप दिला ताका गिफ्ट येयला बड्डे तितून बेश्टें ताका घालतालें आनी न्हाणयतालें फास्ट तकलेर बीन वतयतालें मातशें फ्रांसीस वतयतालें उदक काल आईक वतय भायलें सो तशें आसलेलें ताका बरें तेल काडटा ती मालिश करता बरें आनी न्हाणयता आज परत तेज्या आयज मालिश जातलें की खूब मस्ती करता वयर चडटा सगळें सोफार चडटा वयर चडटा खंय कितें करता सारकी हेवटेन आतां मातशें 2 मिनटाक बरें आहा खेळटा मातशें न्हू रे बाबा हाय कर सगळ्यांक बाबा हाय कर बाबा हांगा पळय रे कॅमेरान पळय हाय एलिफंट कितून घालू हितून घालू घाल मरे घाल हितून घाल एलिफंटाक हितून बसय हितून घाल बंद करया आमी सारको बसय मरे ताका आं ये गुड बाबा येते तुझे हेजे बटन तुझे सारखे लागून सर आता बायक न्हिदले आणि आता करतले जेवण आनी फ्रिजांतले ऑलरेडी काडला हांवें धुयला बिला क्लीन बीन करपाक जाता तेज्या क्लीन करच्या पयलीं तुमकां दाखयतात ते क्लीन करून अर्द्यानाक कळचें ना अर्द्यानाक कळटलें कसलें नुस्तें तें पयल्या अर्द्यानाक मातशें कितें जाता हें नुस्तें पयलें की वीट अशें दिसता अर्द्यानाक हांवें खूब जाणांक पळयलां पर्सनली अशें म्हटलां आनी केलां तें सुद्दां आनी एक्चुली अशें दिसता पूण खावपाक इतलें टेस्टी लागता खरेंच म्हाका तें खूब आवडटा आनी हे कितें पावस स्टार्ट जाता तेन्नाच गावता पूण आतां खबर ना पावस आतां कमी जावन परत स्टार्ट जाल्ल्या भशेन जाला न्हू सो आज आयले फायनली आनी हे आमी एका बाळे म्हणटा खूब जाणां डिफरंट नांवांनी कितें म्हणटा खबर ना पळोवपाक हे कशें हे काय दिसता न्हू फिशूच काय दिसना स्नेक्स काय धाकटे पिल्लू अशेंच म्हणटा जस्ट बेश्टे फकाणां करताले पूण हे आसा हे पळय बाळे सो हे म्हाका 100 रुपीसाचे तरी सुद्दां बरें घातलें ताणें आनी म्हटल्यार कोण खावचें ना चड पळोवया कशें कितें सो ते 100चेच घेतला सो तशें तांबडेच आसता ते सो हाचे बरें आमट तीख कशें करपाक जाय बरें सोय घालून करतला कोकोनट सो बरें फ्राय करतले कांदो सोयाबीन ग्रायंड करून ते कशें शाकोती कशें टायप करता पळय तशें कशें मातशें वेगळें सो तशें कशें करपाक जाय सो कांदो बीन चड करपाक जाय लसूण कितें घालपाक जाय सो बारीकशें रेसिपी तुमकां अशें कशें करता तें इल्लेशें दाखयतलें नॉर्मल सो बरें जावपाक जाय तें मातशें पळोवया कशें जातलें आनी कितें तें सो करता
एका पहिले क्लीन करून दिता जे अशे इल्लेले पीसीस कशे करचे पडटा ते कट करून पळयचे हा पळय ते करता की मागीर तुमकां दाखयता. सोय पयलीं हांव कितें करता कांदो कट बीन करून घेता आनी सोयेचे बीन भाजपाचे ते प्रोसेस करून घेता. कढाई दवरला हातून इल्लेशें तेल घातला भाजपाक घाता. सो हे सगळ्या इन्ग्रेडियंट हांगा घेतला. थोडीशी सोय घेतला मोठो असो कांदो घेतला असो उबो चिरून इल्लीशी सुकी कोथमिरी घेतला 2 मिरची घेतला काश्मीरी रेड चिली इल्लोसो आल्याचो कुडको चड ना थोडोच आनी थोडें लसूण हे सगळें आतां फ्राय करून घेवपाक जाय. बरें नॉर्मल तळशिता बरें आनी मागीर ते सगळें वांटपाक जाय. हितून वांटटा तेन्ना मातशें हांव हळदी पावडर आनी फ्राय करून जालें की मागीर मिक्सरान भाजतलें पळय ग्रायंड करतलें तेन्ना गरम मसाला घालतलें आनी ग्रायंड करतलें आनी ते सगळें मागीर शिजोवपाचें लास्ट दाखयता तुमकां. सो हे बरें धुयला आनी एका मीठ लावन दवरला. सो ते कितें खंय आई म्हणटा तेजें रोखडें उदक सुट्टा खंय करता आसतना. सो जालें हांगा सो भाजून घेता कोथमिरी घालता लसूण तळसून घेता. त्याच्या वांगडा काय घालता सामको ऑनियन फ्राय करता मातशें मीठ मारता. हांगासर म्हाका कांदो भाजून जालो तेतून आतां सोय घालता. सोयेच्या वांगडा मागीर आनी बरो भाजतलो आनी मातसो मोठो करता गॅस. कांदो जालो आतां हितून सोय घालून सोय बीन बरें भाजून घेता आनी हळद घालता आनी निवळ दवरता. सोय भाजत जाली म्हाजी. आतां हितून हांवें हळदी पावडर घातला मातशें आतां तळशिता आनी निवयता आनी गरम मसाला एड करता आनी फ्राय करता ग्रायंड करता एका ऑलमोस्ट जालें पळय. अशें फॅनाचेर सगळें दवरता एक गरम गरम मिक्सरान घालूंक जावना न्हू आनी लेटी जातलें जाल्यार निवळ तशें दवरता जाल्यार. सो आतां हळदी पावडर घातला न्हू मातसो सगळ्याक हें जावं न्ही. जालें हांगासर हितून आतां गरम मसाला घातला आनी ग्रायंड करून घेता. सो जालें म्हाजें हांवें काडलें आनी आतां बॉयल करपाक दवरला. सो तातूंत आतां हांव घालतलें कोकम 4-5 आनी मातशें मीठ बीन घालता आनी शिजत दवरता. आनी चड अशें पातळ करून अशेंच केलां दाट मातशें की आई म्हणटाली म्हाका चडूय पातळ करनाका की बाळे घालतकीर तेजें उदक सुट्टा म्हणून मातशें आनी मातशें तें मागीर पातळ कशें जातलें अशें तें सुकें कशें बरें लागता. सो हे आसलें म्हाज्या स्टायलीचें म्हणजे आमी पयलीं कशें करतालें हांव घरा आईन म्हाका दाखयलें म्हणजे तशें केलां. सो हे सगळ्यांचे डिफरंट स्टायल आसतले कशें कितें करपाचें बीन. तुमी समज डिफरंट स्टायल करता जे कोण नुस्तें खातात या तर म्हाका कमेंट करा. म्हाका तो अशें स्टायल खबर आहा अशें करपाचें दुसरी स्टायल आहा जाल्यार करतलें आनी मे बी नेक्स्ट टायम हांव कितें करतलें हेच्याकून मातशें डिफरंट स्टायल करतलें म्हणजे कोकोनट घालतलें मातशें वेगळें कितें जाता जाल्यार पळोवया हेची टेस्ट कशी जाता ती. कोकम बीन घातला आतां मीठ घालता जालें बॅ बॉल येयलें मातशें आतां घालता हितून आनी सगळें घालता आनी सुकयता. जालें हांगासर मातशें हितून मातशें सॉल्ट घालता मातशें सॉल्ट घालता की ओदी ऑनियनांकूय घातलेलें आनी नुस्त्याकूय लायलें पुरो हें सगळें घालता. बरें शिजपाक जाय. जालें म्हाजें ऑलरेडी आनी आतां हांव थोडेंशें नुस्तें भाजता. शंकर फांचो बीन येना खंय ते भायर जेवण डायरेक्टली वयतलें सर्विसिंगाक दिवपाक गाडी. सो मातशें हांवें म्हटलें आमकां आईक म्हाका आनी मम्मीक आमकांच नुस्तें जाय अशें भाजता आनी आमी जेवता. चल हांव जेवतालें फ्रांसीस बीन येयला न्हू पळय डाडा येयला आयलो. कोण येयला रे बाबा कोण येयला रे कोण येयला रे बाबा कोण रे कोण आवय कोण रे बाबा तो लाग मारता पळय न्हू न्हान बीन आयला आतां बायच्या हाती सांजचे आतां कितें खावपाक करतलें पण न्हान फटाफट फ्रेंड्साक म्हटल्यार बायक पळय म्हटल्यार बाय उठलें मातशें शकताना आतां हांव भायर वचूना म्हाका पयलें रडटलें तरी सुद्दां. पूण आतां कितें मेन आहा आदी येयला म्हणून प्रॉब्लम ना आदी येयल्यावर खेळटा. पळय बेश्टें गाजर किसलेलें हांवें शेवयो करता म्हटल्यार शेवयोच नासल्यो हांवें पॅकेट ऑर्डर केला ऑर्डर केला पूण तें कितें जालां पळय कितें तें व्हडलें पाकीट येयलें म्हाका आयडिया सुद्दां नासलें तें व्हडलें येतालें म्हणून आनी हांवें रोस्टेड करूं नासलें की म्हाका हें घालून अशें बरें धवयशेच करूंक जाय आसलें बऱ्यो. सो हाचे म्हाका केन्ना आतां उपमा टायप शेवयो केन्ना गोड शेवयो तशें करतलें म्हणून. सो आतां हांव गाजर किसलें गाजर घालून करतलें. गाजर पयलीं गीन बशें तळसून सायडीक काडटा आनी मागीर शेवयो करता. इवन बाई खातल्यान आनी सगळ्यांक खावंक गावतलें. आदी येयला आनी बायच्या वांगडा खेळटा पळय कितें करतालो रे तूं खेळटा तें मशीन हाडलें तेजें एकूच दीस चललें आतां चलनात. पळोवया तर
म्हाका पळयल्यार रडटलें. म्हाका समज पयलेच जाल्यार बेश्टें रडटलें हें कर. आनी कितें जालें ना सकाळचें म्हणजे उदक सारकें नासलें आमकां काल सारकें येवना. सो सकाळचें मातशें एडजस्ट बेगीन न्हातलें म्हणल्यारूय आज बेगीन न्हावपाक गावना लेट नालें आनी सगळें मातशें क्लिनींगूय करपाक जाय सगळें. सो पळयता कशें कितें करपाचें. धाकटुलें इल्लेशें घी घातलां आनी हे बेश्टें पयलीं हें करून घेता रोस करून घेता घीन आनी मागीर करता इल्लेशे शेवयो आनी तातूंत मागीर मिक्स करतलें तें गाजर बिजर. पळया बायक आवडटा काय ना कितें करता. हांवें हांगा शेवयो फुलयल्यो आनी इवन गाजरूय बरें तळसून दवरलेलें घीन परत आतां ऍड केला हितून गाजर शेवयांनीच ऍड केला. ह्यो मातश्यो धवळ्योत न्हू रोस्टेड नासल्यो बेश्ट्यो सो म्हाका अश्योच जाय आसल्यो धवळ्यो अश्यो मातश्यो फुलान बरें वायट जालें फूल तितून घालता सगळें दूद उदक बीन आनी करता रेडी. हांगा फायनली म्हाजें जालें शेव रेडी. वयल्यान ऑरेंज हेजें समजलें हांव पळयता घीचे तें फकत बॉयल येवपाक दवरला मातसो आनी हितून नट्स बीन कांय घालूं ना की बायक बीन खावयतलें म्हणून जस्ट इलायची पावडर घातला. बायक फेरी करता आनी च्या करता आमकां सगळ्यांक.